काँग्रेसीचो फुडारी फिजिओथेरपिस्ट आनी समाजसेवक दोतोर केतन भाटीकार संवसाराक अंतरले। 42 वर्सांचेर तांणी निमणो श्वास घेतलो। शुक्रारा अनमोड घाटांतल्यान प्रवास करतना सोरोप साबिल्ल्यान भाटीकार हांकां मरण आयिल्ल्याचें कळटा। भाटीकार हांकां मरण आयिल्ल्यान काँग्रेसीन दुख्ख उक्तायलां। तशेंच मुख्यमंत्री सावंता सयत हेर राजकीय फुडाऱ्यांनी आर्गां ओंपल्या। अवैध पद्दतीन चलपी ऑनलायन वखदां विक्रे आड 20 मे गोंयच्यो फार्मासी बंद आसतल्यो। मात आपतकालीन परिस्थिती खातीर सगळ्या हॉस्पिटलांतल्यो फार्मासी उक्त्यो आसतल्यो असो निर्णय केमिस्ट आनी ड्रगिस्ट संघटनेन घेतला। तशेंच बंदी वेळार कसलीच असुविधा जावची न्हय म्हणून लोकांनी आपली नेमान वखदां आदींच विकती घेवपाचो सल्लोय तांणी दिला। सांताक्रुजांतल्या 4 पिलर्स ते टर्फ मैदान मेरेनच्या फुटपाथांच्या बांदकामांत कथीत भ्रष्टाचार आनी प्रशासकीय चूक जाल्ल्यान दक्षता खात्यान चवकशी सुरू केल्या। दक्षता खात्याच्या अधिकाऱ्यान पीडब्ल्यूडी खात्याक दक्षता विभागाक कामाची संबंधित मूळ कागदपत्रां आनी अधिकाऱ्यांच्या जापसालदारकेचो तपशील सादर करपाचो निर्देश दिला। कागाळदार इनासियो डॉमिनिक परेरान 15 डिसेंबर 2025 दिसा दक्षता खात्याकडेन कागाळ दाखल केल्ली, पूण चवकशे कळाव जाल्ल्यान तांणी दक्षता संचालकाची भेट घेवन हे विशीं नाराजगी उक्तायल्ली। बेगीनच चवकशी सुरू जातली अशें आश्वासन संबंधित अधिकाऱ्यान दिलें। सांताक्रुज वाठारांत व्हडा प्रमाणात खारफुटीची झाडां नश्ट जाल्यात अशी कागाळ 8 एप्रिल 2024 ह्या दिसा इनासियो डॉमिनिक पेरेरान ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनात केल्ली। कागाळ करून लेगीत पुलिसांनी कांयच कारवाय करूंक ना असो आरोप डॉमिनिक पेरेरा हांणी केला। उपरांत पेरेरान उपजिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेवन निवेदन सादर केलें आनी ह्या प्रकारान हस्तक्षेप करपाची मागणी केली। हे फाटभुंयेर राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी डॉमिनिक पेरेरा आनी पंचायत वांगड्यांच्या हजेरेंत घडणूक थळार वचून खारफुटीच्या झाडांची पळोवणी केली। भारत हवामान खात्यान 2026 वर्साचो नैऋत्य पावस केरळांत 26 मे मेरेन पावतलो असो अदमास काडला आनी फाटल्या 21 वर्सांत केल्ल्या अचूक अदमासाक लागून ह्या अदमासात हवामान तज्ञांचें लक्ष ओडून घेतलां।
सांकवाळ वाठारात SIR खातीर केल्ले कितलेशेच लोकांचे अर्ज सत्यापनाक वेळ ना अशें म्हणीत भायर मारले. आदवोगाद हरीश कादर हांणी सरकाराच्या भुमिकेचेर प्रश्न उपराशीत लोकांक योग्य आनी न्याय दिवचो अशी मागणी केल्या. दुसरे कडेन काँग्रेसीचे फुडारी महेश नादर आनी भाजप अल्पसंख्याक समाजाक लक्ष करून तांच्या मतदानाच्या मुळाव्या हक्काक आडमेळी हाडपाचो यत्न करता असो आरोप केला. मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन अनुसूचित जमाती आणि 7 आदिवासी संस्था फाटल्या 5 दीस जाल्या राजकीय आरक्षणा संबंधी धरणे आंदोलन करीत आसात. आरक्षणाचो मुद्दो घेवन 5व्या दिसा ते आदिवासी कल्याण संचालनालया मुखार धरणे आंदोलनाक बसले. राजकीय आरक्षण दिवपाचो प्रश्न फाटले जायते म्हयने प्रलंबीत आसा. राज्य सरकाराच्या कॅबिनेट बसकेत हे विशीं चर्चा जावपाक जाय. आरक्षणाची निमणी अधिसुचोवणी बेगोबेग जारी करची अशी मागणी तांणी केल्या. राजकीय आरक्षण बेगोबेग दिवचे, सरकार आमच्या हक्का बाबतीत गंभीर ना अशें तांचें म्हणणें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहना उपरांत ICAR केंद्रीय दर्यादेग शेतकी संशोधन संस्थेन खासा मोहीम सुरू केल्या. मातयेचो दर्जो आनी शेतकी उत्पादकता सुदारपा खातीर साऱ्याचो समतोल वापर करपाक प्रोत्साहन दिवप ह्या मोहिमेचें उद्दिश्ट आसा. संस्थांचे पंगड शेतांतल्या शेतकारांक भेट दिवन शास्त्रीय आनी जबाबदार सारे वापरा विशीं जागृताय करतले. राज्यात 15, 16 आणि 17 मे 30 ते 40 किलोमीटर वेगाच्या वादळी वाऱ्यासयत गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. देखून हवामान खात्यान राज्यात 2 दीस येल्लो अलर्ट जारी केला. तशेंच नागरिकांक सादूर रावपाचोय उलो मारला. नोकरे उपरांत शेत करून स्वयंपूर्ण जावप शक्य आसा. हे वाघुरे सत्तरीचो आदलो शेतकी अधिकारी श्रीकांत मोनेन करून दाखयला. ताणें आपल्या शेतांत आधुनीक पद्दतीन भाजयेची लागवड करून स्वयंपूर्णते कडेन यशस्वी वाटचाल सुरू केल्या.
ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत फटवणुकीची सत्रां सुरूच आसात. लग्नाच्या आयज तापोवन तरणाटीचेर लैंगीक अत्याचार आनी 8 लाखांचे भांगर फारोवपाच्या प्रकरणात मोडोपा रोड हांगासरलो दुबावित आरोपीचेर मडगांव पुलीस स्टेशनात नावेलीच्या एका बायलेन कागाळ नोंद केली. ह्या प्रकरणाची फुडली चवकशी PSI अनुष्का परब करता. नावेली साखळेच्या वीज उपकेंद्रात इबार जाल्ल्यान कारापूर, हरवळे आनी सत्तरीच्या कांय वाठारांत तशेंच साखळे मतदारसंघात वीज पुरवण खंडीत जाले. ह्या वाठारांनी फांतोडे सावन वीज पुरवण बंद आसा. वीज पुरवण परतून हाडपाचें काम सध्या झुजा पावंड्यार सुरू आसा. कुडचडे लैंगीक अत्याचार प्रकरणांतलो दुबावित सोहम नायका आड गुन्ह्या फाट्यान 2 आरोपपत्र दाखल केल्यात. फॉरेन्सिक पुरावे, डिलीट केल्ले व्हिडिओ, फोटो आनी मोबायल डेटाच्या आदारान तपास नेटान सुरू आसा. पयल्या FIRात 3रे आरोपपत्र बेगीनूच दाखल जावपाची शक्यताय आसा. तशेंच सोहमाचो बाल न्यायालयान लैंगीक अत्याचारांतल्या एका प्रकरणात जामीन मंजूर केलो. म्हापसा कळंगूट रस्त्यार कारवालो पेट्रोल पंपा लागसार अपघात जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कळंगूटच्या दिकेन वचपी कारीन रस्त्यावेल्या डिवायडराक धपको दिलो. डिवायडराक रंग वा ह्या सुवातेर सायनबोर्ड नाशिल्ल्यान डिवायडर चालकाक दिसूंक नाशिल्ल्याचे चालकान सांगलें. म्हापसा पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा. पेट्रोल आणि डिझेलाचे दर परतून वाडल्यात. अस्तंत आशियांतले चालू आशिल्ल्या झुजाक लागून संवसारीक कच्च्या तेलाचे दर वाडिल्ल्यान तेल कंपनींनी देशांतल्या मुखेल महानगरांनी दर लिटराक ₹3 इंधनाचे दर वाडयल्यात.
या दर वाटपाचो थेट परिणाम सामान्य नागरिकांक जाता. येरादारी क्षेत्राक आनी चलनवाडीक जाणवपाची शक्यताय आसा. महसूल खात्याच्या ताब्यात असलेली राखीव रान जमीन खासगी व्यक्ती वा संस्थांक बिगर रान वापराच्या हेतून दिल्या कायाची चौकशी करपा खातीर राज्य सरकारान उपजिल्लोधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाला तालुक्या पावण्यार खाशेल्या तपास पंगड म्हळ्यारूच SIT स्थापन केल्या. अशा जमनींची वळख पटोवन हे विशींचो अहवाल सरकाराक सादर करपाचे निर्देश ह्या पंगडाक दिल्यात. हे संबंधी खात्यान आदेशूय जारी केला अशें कळटा. ह्या पंगडांनी ही पुराय प्रक्रिया एका वर्सा भितर पुराय करची पडटली अशें कळटा. भारतीय हवामान खात्यान जारी केल्ल्या अदमासा प्रमाण सध्या कोकण, गोंय, मध्य प्रदेश, मराठवाडा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ आणि पश्चिम राजस्थानात गरमेच्या लाराची शक्यता उक्तायल्या. देखून अशा परिस्थितीत लोकांनी सादूर रावन काळजी घेवची असो सल्लो दोतोरांनी दिला. गरज पडल्यारूच भायर सरचें ना तर वतान वचप टाळचें अशेंय कळीत केल्लें आसा. मजगती अंदमान आनी निकोबार आयलंड, उत्तर पूर्व राज्यांनी, पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, तामिळनाडू आनी पुडुचेरीत फुटल्या 2 ते 3 दिसांनी पावस हाजिरी लायतलो अशी शक्यताय उक्तायल्या. दिल्ली विमानतळ कस्टम्सान 2 वेगवेगळ्या कारवाईत भांगराची तस्करी करप्यांक अटक करून एका प्रवाशाकडल्यान वट्ट 233.5 ग्राम भांगर आणि दुसऱ्या एका प्रवाशाकडल्यान 117 ग्राम भांगर जप्त केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2 भारतीय प्रवाशी जेडा आणि दोहा सावन परतल्ले तेन्ना ग्रीन चॅनलांतल्यान पासर जातना हे भांगर सापडले खंय. उदकाच्या बाटलेत ह्या भांगराची तस्करी केल्ल्याचे उक्ताडार आयला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. गुजरातच्या मोरबी वाठारात आशिल्ल्या सेरामिकाच्या फॅक्टरीक अकस्मात लागिल्ल्या उज्यात लासून सगळें सामान गोबर जाल्याचें कळटा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या फॅक्टरीत खंय प्लास्टिकाची कदेलां तयार करताले. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार दाखल जावन ताणें उजो आटपात हाडला. सुदैवान कसलीच जिवीत हानी जावंक ना. राजस्थानच्या श्री गंगानगराच्या सुमार 50 शालेय
विष बाधा जाल्ल्यान एकूच बोळा पडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही विद्यार्थी वॉटर पार्कात ट्रिपीत गेल्ली. ताच्या उपरांत ही घडणूक घडली. ह्या विद्यार्थ्यांनी ताक पिल्ले ते तांकां मारक पडले अशें उपरांत हॉस्पिटलांत व्हरतकीच कळ्ळें. सगळ्या विद्यार्थ्यांचेर हॉस्पिटलांत रीतसर उपचार केले. सगळ्यांचे पालक आनी दोतोरांनी ह्या विद्यार्थ्यांक योग्य वेळार उपचार दिल्ल्याचें कळटा. केदारनाथात सध्या व्हडा संख्येन भक्तगणांनी हाजेरी लायिल्ली आसा. आतां मेरेन 5 लाखांचेर हो आंकडो पाविल्ल्याचें कळटा. तशेंच दोतोरांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 52,000 भक्तगणांची स्क्रिनींग जाल्ली आसा. जाल्यार 62,000 ओपीडी कन्सल्टेशन्सूय जाल्यात अशें कळटा. सगळ्या भक्तगणांक गरजेची अशी भलायकी सुविधा दिवपाचो यत्न सुरू आसा. ते भायर 26 काळजाच्या दुयेंतींक हेलिकॉप्टरा वरवीं दुसऱ्या हॉस्पिटलांनी धाडल्यात. जाल्यार सुमार 150 काळजाच्या दुयेंतींक रुग्णवाहिकेंतल्यान हाडिल्ल्याची म्हायती दोतोरांनी दिली. मजगती गरज पडत म्हणून EECची मशिनां लेगीत सक्रिय दवरिल्ल्याचें कळटा. अशा पद्दतीन केदारनाथ धामात येवपी भक्तगणांच्या भलायकेची कुयदाद घेवप सुरू आशिल्ल्यान तांच्या सेवेची तोखणाय जाल्ल्या. नीती आयोगान हालींच जाहीर केल्ल्या अहवाला प्रमाण देशात शिक्षकांच्या उणावात बिहार पयल्या नंबराचेर आसा. अहवाला प्रमाण बिहारात 2.8 लाख प्राथमीक, 36,035 माध्यमीक आनी 33,035 उच्च माध्यमीक शिक्षकांची पदां रिती आसात. म्हळ्यार सुमार 2,77,070 पदां रिती आसात. बिहारात शिक्षक भरती करपाचे मागणे खातीर निशेध चालू आसतना हो अहवाल जाहीर जाला. 8 मे तारखेर BPSC TRE-4 अधिसूचनेचे मागणे खातीर निदर्शनां करपी उमेदवारांचेर लाठी चार्ज जालो. सुमार 500 निदर्शकांक ताब्यात घेतले. 4 जाणांक अटक केली. बिहार सोडल्यार झारखंड, मध्य प्रदेश ह्या राज्यांनी मुळावे माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षकां खातीर रित्यो सुवाती आसात खंय. पंचेचाळीस वर्सां पिरायेच्या वयल्या आनी सकयल्ल्या लोकांमदीं ब्रेन स्ट्रोक येवपाच्या प्रमाणांत वाड जाल्ली दिसून येता. आयज बदलत्या जिणेशैलीक लागून मनशान आपल्या भलायके कडेन दुर्लक्ष केलां. सारकी न्हीद जावप ना, सोऱ्याचें व्यसन, चड ताण, व्यायामाचो उणाव ही ब्रेन स्ट्रोकाची मुखेल कारणां जावन आसात. हेर कारणां मदीं गोडेंमूत, रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल सारख्या दुयेंसांचो आस्पाव आसा. भारतात सध्या ब्रेन स्ट्रोकाच्यो केशी वाडपाक लागल्यात. खासा करून तरणाटे दुयेंती चड पळोवपाक मेळटा. उलोवपाक त्रास जावप, दोळ्यांनी सारकें दिसप ना, चलपाक त्रास जावप, घुंवळ येवप, अचकीत तकली दुखप ही ब्रेन स्ट्रोकाची कांय म्हत्वाची लक्षणां थारून येतात. आयचे व्यस्त जिणे तशेंच कामाच्या अपाक लागून जायते फावट गजाली विसरप जातात. पूण ल्हानसान गजाली वा म्हत्वाच्यो गजाली जेन्ना आमी याद दवरूंक शकनात तेन्ना मात जतनाय घेवप गरजेचें ठरता. प्राणाचे थेट परिणाम तुमच्या आमच्या मानसीक भलायकेचेर पडटात. जर काम करतना ल्हानसान गजाली विसरपाक लागता आसत तर ही अल्झायमर ह्या दुयेंसाची लक्षणां आसूं येतात. तेन्ना चुकून सुद्दां ह्या लक्षणां कडेन दुर्लक्ष करूं नाका. अशा दुयेंतींचो मेंदू सारको काम करिना. आदी फक्त जाणट्यां मदींच हें दुयेंस पळोवपाक मेळटालें, मात आतां तरणाट्यां मदीं लेगीत ह्या दुयेंसाचे दुयेंती सांपडपाक लागल्यात. याद दवरपाक त्रास जावप, कसलेय म्हत्वाचे निर्णय घेवपाक जमप ना, संवाद सादपाक अडचणी येवप ही कांय लक्षणां आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां. कोविड काळांतल्यान बरीच फामाद जाल्ली डोलो 650 ही गुळी सगळ्यांचीच आवडीची जाली खरी.
मात जोर थंडी वा तकली दुखली वा आंग दुखिल्ल्यानंतर लोक आता हीच गुळी घेवपाक पसंती दितात. मात ह्या गुळयेचें सेवन भलायके खातीर कितले बरें हाचेर आतां संशोधन चालू आसा. ह्या अहवाला प्रमाण जेम्स ह्या चॉकलेटी प्रमाणे लोक ही गुळी घेतात अशें दिसून आयलां. ह्या गुळयेंत 650 mg पॅरासिटामॉलाचें प्रमाण आसता. जर दुयेंती ही गुळी दिसाक 2 ते 3 फावट घेता आसत तर 4 वरांच्या गॅपान घेवपाक जाय, कारण पुराय 24 वरांत 4000 mg परस मायज सेवन जावपाक जायना अशें अभ्यासांतल्यान मुखार आयलां. ह्या गुळयेच्या अति सेवनाक लागून लिव्हराचेर परिणाम जावं येता अशेंय ह्या अभ्यासांतल्यान स्पश्ट जालां. दर एकल्याक ह्या गुळयेच्या सेवनाचे वेगवेगळे सायड इफेक्ट्सूय आसूं येतात, तेन्ना दोतोराच्या सल्ल्या बगर डोलो 650 ही गुळी घेवप टाळचें. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय, कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा, जी दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयांत हेज्या बद्दल म्हाका खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्र